आम्ही काल एक न्यूज ऐकला आसतलो की आमच्या भारताची जी 3 जहाजां आसा, ती 3 बोटी आसा त्यो अमेरिकेन उडयल्यो इन स्ट्रीट ऑफ हार्मोज. आमकां लोकांक दिसलां आसतलें इस्रायल, इराण आणि अमेरिकेन पेटलेलें युद्ध आसा तें सोंपलें. पूण ह्या खाडी देशांनी अजुनूय जे आसा ते उजो आसा तो पेटत आसात. अमेरिकन्स जे सीज फायर आसा ते बंद केल्ले. पूण 8 तारखेच्यान परत जे युद्ध आसा ते परत हे चालू जाल्ले आसात. आणि परत एकदा खाडी देश आसा ते परत उजान पडलेले आसात. आणि हेजे भितर खुबशे देशांक जो आसा तो परत परत फटको बसत आसात. आणि तातूंत आमचो देश आसा भारत. 9 तारखेक एक जहाज जे आसा ते स्ट्रीट ऑफ हार्मोज जे आसा ते क्रॉस करताले तेन्ना ह्या जहाजाचेर आसा ते एटॅक जालो. आणि तातूंत जे आसा ते 23 खलाशी आशिल्ले, सीफेरर्स आशिल्ले, क्रूज आशिल्ले तेंचे. आणि जेन्ना हेजेर एटॅक जालो तेन्ना आमचे नेवीन, भारताचे नेवीन जे आसा ते हे 23 जाणांक जे आसा ते सेफली वाचयले. पूण 10 तारखेक परत एक एटॅक जालो. आणि हेतूर जे आसा ते 3 जे मनीस आसले, सीफेरर्स आसले, जे खलाशी आसले ते बेपत्ता जाले. आणि अशें न्यूज आयलो की तांकां जे आसा ते मरण आयिल्ले आसात. परत 11 तारखेक पासून काल जो आसा तो आनी एक एटॅक जालो. आणि सेम अशे तिनूय जे आसा ते फाटोफाट जे आसा ते एटॅक जायत रावले. आतां अमेरिका आसा ती आमच्या देशाची जी जहाजां आसा ती स्ट्रीट ऑफ हार्मोजांतल्यान वचपाक कित्याक दिना. आणि आमच्याच देशाच्या जहाजांचेर अमेरिका कित्याक एटॅक करता हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा. भारत सरकारान हाजेर प्रतिक्रिया दिला, तीव्र विरोध केल्लो आसा भारत सरकारान, निशेध केल्लो आसा अमेरिकेचो. पूण अमेरिकेचें अशें म्हणणें आसा की हे जे आसा ही जी जहाजां आसली ती स्ट्रीट ऑफ हार्मोज जेन्ना क्रॉस करताली तेन्ना तांकां खबर नासली ही भारताची आसा. ती पुलावो ह्या देशाचो फ्लॅग जावन वयताली. आतां हातूर कितें ट्विस्ट तर पुलावो हो देश आमकां जो नकाशार पासून दिसचेना, ह्या देशांची फ्लॅग लावन आमच्या भारताची जहाजां कित्याक वयताली. तर पुलावो हे देशान जे आसा ते रजिस्ट्रेशन जे आसा ते फास्ट एका दिसान जाता. आणि मोस्टली कितलेशेच देशांची जी जहाजां आसात ती ह्या देशान जी आसा ती रजिस्टर करतात. कित्याक तर एका दिसान जातात. आणि आमी जर आमच्या भारतान सारक्या देशांनी हे जर रजिस्ट्रेशनाक गेले जाल्यार 1 वर्स पासून वयतात. ताकाच लागून फास्टेस्ट जे रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय जहाजांची म्हणून ह्या देशा कडेन लोक जे आसा ते वयतात. एक्चुअली ह्या जहाजांचे पात्रांव जे आसा ते आमच्या भारतांतले आशिल्ले तिनूय. आणि रजिस्ट्रेशन तेंचे आसा ते पुलावो ह्या देशान आशिल्ले. आणि ताकाच लागून पुलावो देशाचो फ्लॅग लावन ही जी जहाजां आसा ती वयताली. आणि अमेरिकेच्या सांगण्यानुसार हे जे अमेरिकेन जे आसा ते ह्या स्ट्रीट ऑफ हार्मोसाचेर काही सँक्शन लायिल्ले आसा, नेवी सँक्शन लायिल्ले आसा की इराणाचें तेल आसा, जे खाडी देशांतलें तेल आसा ते तेंच्या मर्जी शिवाय कोण घेवन वचूं शकनात. आणि इराण जे आसा ते चोरयांनी हांगाच्यान पेट्रोल विकता आणि ह्या खाडींतल्यान जे आसा ते जहाजांक वचपाक दिता. ताकाच लागून अमेरिकेन जे आसा त्या जहाजांचेर एटॅक केलो. म्हळ्यार तेंच्यांनी भारताच्या जहाजांचेर न्हू तर पुलावो ह्या रजिस्टर आशिल्ल्या आणि त्यांचे फ्लॅग आशिल्ल्या जहाजांचेर जो आसा ते एटॅक केलो. पूण लुकसाण आमच्या भारताचें जालें. आतां हितूर जिओ पॉलिटिक्स आसूं शकतात. अमेरिका ही कोणाची सगी नासता. अमेरिका सदांच फाटसून लोकांची मारता हे सगळ्यांक खबर आसात. कितलेय जरी तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिले तरी अमेरिकेची हितूर चाल आसूं शकतात. आणि आमच्या देशाक घुसपटपाचो परत परत अमेरिकाचे जे प्रयत्न करीत आसात. आमकां आतां पेट्रोलियम पदार्थाचे क्रायसीस येयल्ले आसात. आणि हे क्रायसिसांतल्यान जे भायर सरपाचो आसा तो सरकार प्रयत्न करीत आसात. आमी पळयल्यात की आमचो सरकार जो आसा तो अमेरिके फुडें जो आसा तो झुकलेलो आसात. आणि हे आमकां प्रत्येक फावटी आमकां पळोवपाक मेळटा. एक्चुअली आमच्या देशान जे आसा ते आमच्या खंबीरपणान उबो रावपाक जाय आपल्या रायटाक लागून. पूण आमी आयज पळयतात की अमेरिकेन जे आसा ते आमची 3 जहाजां आसा ती उडयल्ली आसात. आणि तितूर आमचे खलाशी आसा ते 3 मरण पावल्ले आसात. ही एक दुखद घटना आसा. आणि अश्योच आमी राज्यांतल्यो, देशांतल्यो आणि विदेशांतल्यो गजाली आमी तुमच्या फुड्यान हाडीत रावतले. तर पळयत रावात गोवा कॉर्नर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.